India's leading institute for medical engineering and foundation preparation is now in Vasco, Ponda, and Mapsa. Fulfill your dreams of becoming a doctor or engineer with Akash Byju's. Enroll for instant admission cum scholarship test. Admissions open. मडगांव पवित्र आत्म्याच्या फेस्ताची पुरमेताची फेस्त चालू आसा आनी हांगासर आमकां दिश्टी पडटा भिंडा सोलां खारें आनी हेर पुरमेताच्यो वस्तू लोक हांगासर विकत्यो घेतात. हे पाटी फेस्ताक सगळ्यांक वेलकम. हे पाटी आफ्टर अ व्हेरी लॉंग टायम कोविडान जायते आमकां 2 वर्सां बिजनस करपाक तितू दिवना. बट हे पाटी आमी चयला की हाऱ्या जायतो लोक हे पाटी येयला. बट पयलीं भाशेन लोक जशे घेताले ते भाशेन आतां लोक तो घेयना. सगळ्यांक जे खपता ते प्रॉन्स आनी धाकले वस्तू कितें जाय ते. बांगडो पयलो सारको डिमांडान जाल्लो. हे पाटी बांगडो देखून डिमांडान तितलो ना. आनी हांव पळयता की कस्टमर जे येताय ते आतां स्कूल स्टार्ट जाली आनी स्कूल स्टार्ट जाली म्हणटकीर सगळीं आपल्या भुरग्यांक हाडले आसताय. कोण चड टायमींग करूंक सोदना हाऱ्या बरें. बट ओवरऑल पळोवपाक गेले जाल्यार 2 वर्सां पयलीं आफ्टर दॅट इट हॅज क्वायट अ लॉट ऑफ अफेक्ट ऑन दीस बिजनस ऑल्सो. आनी हांवें चयलां की पयलो लोक जायतो येयन हारें घेवपाक सोदतालो आनी दॅट पंच इज नॉट देयर दीस टायम वीच आय सी. रिगार्डींग द क्लायमेटीक कंडीशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ इट. द स्कूल्स हॅव स्टार्टेड. पूण हांव समजता की लोक पुरमेंता फेस्त म्हणटकीर सगलो लोक येवपाक सोदता जायतें घेवपाक सोदता आनी पीपल वॉन्ट टू स्पेंड सम मनी. बट let us see how the fest goes, but let us be positive and see whatever comes, hope for the good. And हे बिजनस आतां आमगेले चयला आमी जायत्यो वस्तू ही पाटी हाडले. आमी चिंतून हाडलेलें की बरें बिजनस जातलें, बरें आमगे कितें पोंपतलें. जायत्यो वस्तू घेयलेल्यो चिंतून जायतें येतलें. बट एज यू सी थोडे कस्टमर आहाय ते येताय चोयताय प्रायस म्हणटाय 50-100 रुपया चोयताय इलेंग घेताय आनी वयताय. एंड आय कॅन सी दॅट. बट वी हॅव आनी एक 8 दीस आहाय हिंगा टील नेक्स्ट संडे. पॉजिटिवली आय लूक अपॉन की आनी कितें जातलें अशें म्हूण बिजनस आमकां. आनी हांव समजता सगळ्यांक गेलें फेस्त बरें वयतलें अशें म्हूण. एंड मुगे बायलेचें आतां चोयता सगळें जाग्यार घालपाक ट्राय करता, कस्टमरा कडेन उलोवपाक ट्राय करता, पुटींग अप 100% एफर्ट, थिंकींग की हें सगळें बरें जाता अशें म्हूण. एंड वी वील स्टे पॉजिटीव फॉर द फेस्ट. एनी डिफिकल्टीज ऑर फेस डिफिकल्टीज अशी म्हूण हे पाटी कितें आहा डिफिकल्टीज लोकांक कितें आहा पयलीं भाशेन कोविडा पयलीं कांय एक्सपेक्टेशन नासलेलें. पूण आतां डिफिकल्टीज हिंगा चोयल्यार आतां येसनी मातशें ट्रॅफिकाचो इल्लो प्रॉब्लम आहा हिंगा. ट्रॅफीक देर एवरीबडी वॉन्ट्स टू कम हियर पार्क देर इज नो पार्किंग. हिंगा पार्किंगाचो एक बरो एक इशू आहा. आनी एज अ कस्टमर इज अ कस्टमर. तो बावडो येता रावपाक सोदता घेवपाक सोदता पूण खूंय लायतलो खूंय वयतलो. पार्किंग मातशें स्ट्रिक्ट जालें पाटी पार्किंग करपाचें. So parking has always been an issue, but I don't know how the government plans in the future. There is always a scope for planning. खंय कोण एक धाकलो जाग कोण सगळ्यांक सांगपाचें पार्किंग थिंग करें. द रोड इज नॅरो. आय कॅनॉट ब्लेम दॅट. आय कॅनॉट ब्लेम द कस्टमरा बावडा कितें घेवपाक जाय जाल्यार हिंगा लायन ताका घेवचें पडलें. So I can understand the difficulty from the customer's view. Yeah. Evening लोक आसता Evening it is very crowded. I think because the children come from school, the parents येताय आपणागे भुरग्यांक घेवन आनी हे पाटी पावस डिले जाल म्हणटकीर द कस्टमर इज taking this opportunity to come and do some shopping. But between 5 to 6:30 is the only business time I see. तेज्या पयलीं गरम जाता म्हणटकीर कस्टमर येयना. And I see yesterday was quite crowded. But as the rainy season is coming close by, everybody thinks it's the best time to come and do the shopping and get ready for the rain. This is what I feel. कॅश चाला बिजनेस. अरे मगे पुता बिजनेस काय ना नुस्त्या दाय सोया म्हणून गिराक गेल्या म्हूण आम्हाक जाय त्या कडेन हार जाय ते बाबा सुकेले पूण गिराक ना मरे बाबा. सूट बी सोयली सोय दाण 100 8 10 12 म्हणून करे. बांगूर 300 रुपयान 400 रुपयान 100 भर परे जाय ते आहे बाबा. हे हांवें गिराक लोकांक पयशे नाय म्हणलो खाटी उडे सोदताय. हे बाया जाय तो लोक हे सोय मगे पुता नुस्त्याक. ह्या बाजरा हे चोपा हे सोपा नंबर 117.
माती कोण व्हरपा येयला तूं कित्याक लागून बरें जाता म्हणजे बरें लागता आनी आतां अल्युमिनियम हें बी आहा न्हू सिल्वर आमगे स्टिलाचें तितून बरें जायना हें बरें टेस्टी लागता ओके आनी कितें व्हरपा येयला तूं कोणी कुडणी व्हरपा येयला नांव कितें बाय तुगेलें रोजी रोजी कितें आमटां आनी नांव चांदर जिरे लसूण हळद कोथमीर आणि कालापुरा लवंग मिरया शिलिमेंट मुस्कान शिलिमेंट करिंदा ते लसूण आनी लोक व्हरता लोक वाटता कढी करताय मासाचे करताय सागोदी करताय ओके सागोदी करताय कितली वता लोक आतां पावसा लागून वता पावसा लागून परमेतायचे भरतात कुडमेताचे भरता पावसा परमेता गिराक जाला तुमकां आता थोडं थोडं केलं लोक सोडणार आणि ओके सोडणार थोडे असतात ओके होय हे दोन वर्ष लॉकडाऊन झालं ना लॉकडाऊन म्हणलं लोक ना तर बिर्याणी येईना ते बिर्याणी पूण लोक तरी पूण व्हरता लोक तरीपासून वाढतात सध्याचे वर्षाचे गिराक असा न्ही खूप वर्ष झाले आमकां होय हिला बसतात ओके नाव कितें तुमचें आमचे नाव आम्ही आपण नाव वाघेला दोन वाघेला वागेला वाघेला सारकें फूल नाव कितें फुल नाव वाघेला पुरी वाघेला पुरी वागेला पुरी वाघेला प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांवच्यान सावेडायस